जे तुळशी काम तर चालू असलेच पहिले आणि हे आमचे जाणटे जे असले ते जाणटे आमचे पहिले माती काम करतले आणि आमच्या घरानच थंयसर स्वतः एक दारान आमचे आवो असो पिजोवपाचो आमचे मूळ जे घर आसा थंयसर फुडें त्याच्या फुडें मातशी थंयसर मूळ घरा कडेन आमचो एक थंय आवो सुद्दां आसलो थंयसर मागीर जाणटे आमचे थंयसर मातयेची मुर्त्यो करून ते मोडक्यो बिडक्यो करून नळे घाली त्या टायमार आनी ते नळे घालून थंयसर पिचर आमच्या दारानच थंयसर ओके आणि आमच्या जुन्या घरा कडेन आणि थंय आमचो मोठो भाव आसता आणि मी आता हे कलमा कडेन आसा आणि कलमा कडेन माझे आता तुळशी काम चालू आसा आणि हे नवीन आमच्या भुरग्यांक चालू केल्ले आहा. ओके म्हणजे पहिले जाणट्यांचो उगडास म्हणून हे काम चालू दवरलेले आहा. काम आम्ही करतले तुळशीचे आम्ही करतले आणि ह्यो आम्ही आता दसऱ्याक स्टार्ट केला मातयेचे सगळे काम. ओके कोणाकडल्यान शिकल्यात तुम्ही? शिकले आमचे पेरेंट्स बाबा कडले. आता तुम्ही शिकलेले आहात खरं म्हटल्यार आजचे युवक खंयच्या मातयेन बितयेन हात घालना शिक्षण आसा म्हणजे एखादी सरकारी नोकरी सोदता. तुम्ही तसो प्रयत्न करूंक ना नोकरे खातीर? केल्लो पण आता हितूच इंट्रस्ट येयला आमकां. इंट्रस्ट आयला सो हेच आता कंटिन्यू करता. कितलो टायम दिता तूं ह्या कलेक? आसता फूल दीस हांगाच आसता. फूल दीस आसता आणि फुडें आता सरकारी नोकरी फाटल्यान लागचो ना? ना संधी मेळ्ळी जाल्यार सरकारी नोकरी पळोवया पण हितूच सद्या हेतूरूच आसा. ओके कितले आणि कोण अशें काम करता तुमचे कडेन? भयण आसता माझ्या. भयण आसता. फूल फॅमिली? फॅमिली येस. ओके थँक्यू. बरें.